पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आनी उदी करून ह्या आमच्या शेतां भाटांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाक ह्या जाग्या पासत ह्या वावरा पासत आनी आमच्या जण देण्या पासत दिन वाचून आमी गावया. अर्गा तुका सोमिया, अर्गा तुका दोनिया, अर्गा तुका, अर्गा तुका आनी सासना. अर्गा तुका सोमिया, अर्गा तुका दोनिया, अर्गा तुका, अर्गा तुका आनी सासना. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. गोंयच्या शेतकारांक तुमची मेसेज कितें? आज खऱ्यांनीच ह्या जाग्यार येवंक म्हाका व्हड खुशालकाय भोगता. फाटलीं कांय वर्सां हांव सिग्नारींत आसलो तेन्ना हांवूय बी ह्या वावरांत हात बोट घालतालो आनी ह्या भाव भयणां बरोबर वावरूंक आनी देवान दिल्ली हे आमचे जमनीचो बरो फायदो काडूंक आज हांगासर कितलीं आमचीं भाव भयणां उर्बेन उमेदीन आयल्यान तांकां पळोवन हांव संतोसतां. खऱ्यांनीच देवान आमकां आमचीं शेतां भाटां एक दायज कशें दिलां आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां हे श्रिश्ती बाबतीन ही देवान दिल्ली ग्रेस्ताय बाबतीन अशें म्हणटालो, क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. वी आर ऑल स्टीवर्ड्स ओवर इट. डू नॉट प्रे ओवर इट. म्हणजे श्रिश्ती आमकां देवाचें देणें आनी आमी सगळीं तिचे राखणदार, तिचे सांबाळणार. तिका गिरासून खावनाकात वा तिका नुकसाण हाडिनाकात. हांव म्हज्या सगळ्या भाव भयणांक एक खास विनंती, एक खास उलो मारता. जे देवान आमकां दायज दिलां ती आमी बरे भाशेन सांबाळुया. जी आमचीं भाटां बेसां आसात तांतूंतल्यान आमी आमच्या उदारपसणान दुसऱ्याच्या बरेपणान पिकावळ उत्पन्न करुया आनी भाशेन देवान दिल्लें दान आमचें दिनवाशी काळीज आनी मोल देवाक उबारून ताका परतून दिवया. चर्चीचो रोल कितें आहा एग्रीकल्चर सेव करपाक गोंयांत? आमची चर्च हे श्रिश्ती बाबतीन जायतीं पावलां मारता, मारीत आयल्या आनी हेय फुडें मारतली. आनी करीत भाशेन आमी गोंय धामांच्या म्हादोर प्रांतान संतोशभरीत जावंक जाय. कित्याक कांय वर्सां फाटीं आमचें पर्यावरणा खातीर, श्रिश्ती खातीर एक खास खातें निर्माण केल्लें आसा आनी ह्या खात्याच्या वांगड्या वरवीं, तांच्या फुडाऱ्या वरवीं आज जायतो बरो वावर रदी करून आमचीं तरणाटी पर्यंत शेतां भाटांनी वावर करून हें दायज आमचें सांबाळटात. आमचे पवित्र सभेचो एकूच हुस्को देवान दिल्लें दायज आमी वगडावचें न्हय, तिचो बरो विकास करचो, तिचो सांबाळ करचो आनी जायत्या जाणांक हें बरेपण मेळचें. थँक्यू. आयचो दीस कशें कोन्न हें करता तुमी? आयचो म्हणजे आमी पयले सुवातेर आकारणे विशीं आयची उक्तावणी आनीक आतां मीस जाल्या उपरांत आमचे एक शिकोवप आसतलें फादर आग्नेल पिंगेर एक एकाडेमीक उलोवप दितलो. त्या उपरांत आमचे सिमनारीश शेतांत देंवतले, शेतांत वावरूय करतले. आमचे सांगात आमचो बिस्प आयला, ताचेंय मन आसा ह्या शेतांत देंवपाचें म्हणून सगळी तयारी करून आयला. आनीक हे भाशेन आमच्या सिमनारिस्तांक न्हय फक्त शिक्षणीक वो मागण्याचेच पूण त्याच बरोबर श्रिस्तीचे आनीक जमनी कडेन एक सोयरीगोत आसा म्हणून आमी दाखोवचो. कितली तुमी शेत हें करता? कितले शेतां एरिया ही एरिया म्हाका सारकी खबर ना. फादर जॉनिसन एरिया कितें आहा रे? फादर पण हें तुमी तुमकां चलता काय इंकताय बीन? ना, विकूंक आमी पावना, तें आमकां चुकता. आनीक केन्ना केन्ना आमकां घेवचेंय पडटा. आतां मातशें सिमनारी सुणे जाल्ल्यान ते चडशे पावता.
आमचे नेल्सन सिकेरा हांगा शिकयता. आता शेताचे भायर आनी कितें करता तुमी? आमी हिंगा सिमनारीन शेताचे भायर पावसाच्या दिसांनी आमच्या भाटांनी भाजी रोयता. जावं ती भेंडे, दुदी, घोसाळी, पडवळी, तेवशी. आनी मागीर शेताचो वावर जाल्या उपरांत आमी आख्ख्या शेताक आमच्या आख्ख्या शेताक भाजी रोयता. जावं तो ओसाणो, भेंडे, तिडकी मिडकी, मागीर मिरसांगो, मागीर वांयगी असली आमची शेतान आमी रोयतात. आमकां जायते एक फायद्याचें पडटा. सिमनारीन कितें रोयता तें आमकां सिमनारीतूच खावपाक बरी उमेद दिसता. कितले गांवचे लोक येतात तुमकां हें करपाक? चडसो आमचो लोक बोर्दा सावन येता. बोर्दा इगोर्जेची भावा भयणां येता, शिरोडेची येता, आमची रायची येता, थोडी रायची. आनी सांजेच्या वेळार न्हू आमची फिरगोजेची तरणाटी येता. ह्या वर्साक रायची येतली. सांजे दी आर्यल ऑलरेडी आयिल्ली आसात. मागीर कुंकोळे सावन थोडी येतली. मागीर फातोर्डाची थोडी तरणाटी भावा भयणां येवन आमकां ह्या वावराक आदार करता.